आमी पळयत जाल्यार डेंग्यू केसीस वाडटा अशें आयकपाक येता. सो एज कंपेर्ड टू लास्ट इयर कितें फिगर्स आसा तालुका वायज आनी कितें आहा तुमचे कडेन? हय. आतां गेल्या वर्साकी ह्या वर्सा मातशें वाडल्या. सो आमचे दीस इयर वी हॅव 60 केसीस. दीस इयर म्हणजे फॉर द मंथ ऑफ जून वी हॅव 60 केसीस. ऑफ these 60 cases, 52 cases are in the North Goa and 8 cases are in the South Goa. So आमच्यो dengue cases are concentrated more in the North Goa. आता नॉर्थ गोवा म्हणजे खंयची खंयची एरियाज, एक म्हणजे म्हापसा that has got maximum cases. 17 cases are confirmed cases. So आम्ही खूपदा आम्ही लोकांक बॅरलां भरून दवरूंक जाय, क्लोज करा, एअर टायट लीड घाला. जर तुमकां इफ यू बालदेनी भरून दवरला, ल्हान आयदनांनी भरून दवरला, जाल्यार तुमी 2-2 दिसांनी ती चेंज करा सो दॅट लायफ सायकल गेट ब्रोकन. अँड ऑल्सो वी आर रिक्वेस्टिंग द कम्युनिटी टू हे 8 दिसांनी किंवा 7 दिसांनी आपल्याच घराच भोवती फिरून पळयात. म्हणजे पोरसूं आसात, पोरसान कितें बाटल्यो पडल्या किंवा खूबदां आपले ट्रेज आसता तातूंत त्यो ह्यो आसता सॉफ्ट ड्रिंकच्यो बाटल्यो, तातूंत अँड इवन 5 ml ऑफ वॉटर इज इनफ टू ब्रीड हंड्रेड्स ऑफ मस्किटो. ज्या घरान ब्रिडींग जाला केस जाल्या त्याच घरान ब्रिडींग मेळटा आनी उडे बारब्या 2 दिसां परत आमी येवन पळयता म्हळ्यार परत थंय. सो इट वॉज कंटिन्युअसली देर. सो वी हॅड टू इश्यू नोटिसीस टू दॅम. And we can notices कित्याक दिले, it is nothing for us, आमकां कितें मेळना न्ही. बिकॉज ऑफ 1 or 2 people वी कॅनॉट हे सबन वॉर्डाक सबन सब सेंटराक दॅट एरिया वी कॅनॉट लेट केसीस इन्क्रीज. कित्याक हाजे जे मस्किटो आसा डेंग्यूचो, इट ब्रीड्स इन एंड अराउंड द हाऊसेस. आमच्या घरा भोंवतणी असतात ते. सो मॅडम डॉक्टर पयली पेक्षा लास्ट इयरा पेक्षा ह्या वर्सा कितले पर्संटेज वायज इनक्रीज जावंक पर्संटेज म्हळ्यार गेल्या म्हणजे द मंथ ऑफ जून लास्ट इयर आमकां 25 केसी आशिल्ल्यो, त्या फाटी 60 केसी आसा. So almost double. Yeah, so almost double you can say. We have there is a slight peak. Incidence has increased. So this is the time we have to be very careful.